हांव पॉली दे कुर्तोरी. म्हजो तियात्र मोगान जाता ते रागान जायना. हाचो डायरेक्टर आनीक रायटर. जायतीं वर्सां फाटीं म्हजें सोपन आसलें. एक 10 वर्सां सुमार जालीं हांव तियात्र मांडूंक सोदतालों UKच्या शारांत. पूण जायती आडकोडी आसताली, डेटी मेळनासताली आनी हांव चिंतून मदेंच हांव सीख जालो आनी हें म्हजें सोपन तशेंच उरलें. पूण हांव जेन्ना सीख आसलो तो बरो जावन येयलो तेन्ना हांवें एक निचोव केलो हांव कोत्तलो म्हणून. हो तियात्र हांवें म्हज्या उमेदीक केला, म्हज्या फायद्याक न्हू. हाकाच लागून हांवें जायते आर्टिस्ट गोंयांसान हाडलेले आसात, कॉमेडियन हाडलेले आसात, बरे बरे कॉमेडियन आनी बरे बरे आर्टिस्ट. सारको हो तियात्र बरो हांवें गोतलेलो आसा. म्हजी स्टोरी तर एकदम बरी आसा. तुमी सगळ्यांनी येवन पळोवचें. कॉमेडी इज फर्स्ट क्लास. ही कॉमेडी सगळी हांवें बरयल्या आनी तियात्रूय म्हजो आनी सगळे कांत सगळे आहा ते हांवें बरयल्या. आतां फॅमिली सद्याक ऑलमोस्ट फूल हावस जाला. थोडीशी तिकेटी उरल्या. सावथ हॉल फर्स्ट 2:30 इज ऑलमोस्ट हावसफूल. सेकेंड शोय बरो तिकेटी जोरान वयता. सो आतां आमची म्युजिकाची प्रॅक्टीस चलता आनी वी आर ऑल सेट टू रॉक यू गायज. सो सगळ्यांक हांवें मागता सगळ्यांनी येवन आमकां म्हाका आनी आमच्या सगळ्या आर्टिस्टांक उर्बा दिवची. म्हजे पार्टीन भाग घेता UKची न्यू टॅलंटां आनी तुमकां दिसची पडटली ह्या म्हज्या तियात्रान जायते आर्टिस्ट आहा ते नवे आसतात. ते दुसऱ्या तियात्रान तुमकां दिसचे पडचे ना. सो ताका घालून हांवें एक रिस्क घेतल्या हे टॅलंट तेंचे भायर काडूंक आनी तुमच्या मुखार हाडूंक. सो येवन पळयात म्हजो तियात्र. जे मोगान जाता ते रागान जायना. हो जातलो 7 तारखेर फ्रायडे वेम्बली हॉलांत 6:30 वाजता आनी उपरांत 2 शो आसतले सावथ हॉल ओडेचाक आनीक 6:30 आनी निमणो शो स्विंडन मेका हॉल 4:30. सो सगळ्यांत हांवें मागता येवन हो तियात्र म्हजो पळोवचो. काल जाणटान देव बरें करूं.